कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार। अवयव दानाक उर्बा कित्याक दिवची हो एक प्रश्न आसा। इतल्या खातीर दिवची कारण ऑर्गन डोनेशन हे एक मनशाचें पवित्र कार्य अशें आमी मानतात। अवयव हे विकते दिवं नजो किंवा विकते घेवं नजो। तेच भशेन अवयव दिल्यार एका मनशाचो जीव वांटोवं येता आनी इतलेंच न्ही तर ताजो सबंद कुटुंब ताजे मित्र परिवार हांकां एक नवी उर्बा जियोवपाक मेळूं येता। ताका लागून अवयव दान हाका फक्त भारतांत न्ही तर जगभर एक खूब म्हत्व आयलां। आनी ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक कार्यावळीन चर्चा करतात। आमचे कडेन दोन मानेस्त आसात, हांव तुमची वळख करून दितां। आमचे मदीं आहा दोतोर मधु मोहन प्रभुदेसाय आनी आमचे मदीं आहा डॉक्टर अमोल महालदार। हे दोगूय जाण किडनी स्पेशलिस्ट, ट्रान्सप्लांट सर्जन आनी किडनी फिजिशियन्स। हांव सगळ्यान पयलीं दोतोर मधुवन बहुत तुमचे कडेन येता की अवयव दान हाजे बद्दल आमी आयकतात, उलयतात, ताजे बद्दल वाचतात आनी हालीं खूब त्या संदर्भान अवेरनेस जावपाक लागल्या। तर अवयव दान हें म्हत्वाचें कित्याक हांगच्यान आमी एक सोंप्या प्रश्नांतल्यान सुरवात करया। तुम्ही आता सांगिल्ल्या प्रमाणे अवयव दान हे आता ह्या जगाची अत्यंत जरुरीची गोष्ट आसा। हय। कित्या खातीर तर ज्या पेशंटाचे ज्या लोकांचे अवयव ज्यांचे निकामी जाल्यात, हय, किडनी म्हणा, लिव्हर म्हणा, हार्ट म्हणा, लंग्स म्हणा, बरोबर, हांकां ट्रिटमेंट तर रिप्लेसमेंट म्हणजे कोणी ना कोणी तरी तांकां अवयव दिवपाक जाय। सारकें। जेन्ना ते अवयव तांकां मेळटा, लायक किडनीच्या मनशाक किडनी मेळ्ळी, हार्टाच्या मनशाक हार्ट मेळ्ळें जाल्यारच तेंचें जीवन फुडें वचूं शकता। बरोबर। नाजाल्यार तेंचें जीवन एकदम क्रिपल जाल्लेलें आसता, तांकां आनी जगणें अत्यंत कठीण जाल्लेलें आसता। म्हणून ज्या मनीस अवयव दान करता आपले हयात आसतना ताका लायव्ह म्हणटात, बरोबर, अवयव दान, आनी जे मृत जाल्लेले असतात परंतु ताका ब्रेन डेथ म्हणटात। डॉक्टर अमोल तुमकां एक्सप्लेन करतले एक्झॅक्टली ब्रेन डेथ म्हणजे कितें, ते सुद्दां लोक अवयव दान करूं शकता। हे जर झालें जाल्यार बऱ्याच लोकांचे हे ज्या लोकांचे अवयव निकामी जाल्यात, किडनी निकामी जाल्यात, लिव्हर निकामी जाल्यात, तांकां एक नवें जीवन मेळटा। हे येदें मोठें कार्य आसा ते। सामकें। डॉक्टर अमोल, तांणी सांगलें तशें की कोण हे अवयव दिवंक शकतात आनी ते कशे तरेन मेळप। म्हणजे इतले लोक ब्रेन डेड जाल्ले लोक आसतात, तांकां खबर नासता, तांकां लोक अवेरनेस नासता, तांचे कुटुंब ते करपाक दिना, हें कितें? जस्ट आमी पयलीं समजून घेवया की कितल्या लोकांक गरज आसा। यस। किडनीचेच जर आमी पळोवंक गेले आनी आमी दोगूय किडनी स्पेशलिस्ट आमी, आनी किडनी ट्रान्सप्लांट हे गोंयांत जाता। सो सादारण गोंयांत दर वर्सा 250 लोकांक किडनी फेलियर नवीन तयार जाता गोंया भितरच। आनी आतां सद्या डायलिसीस आसल्या कारणान तांची लायफ एक्सपेक्टन्सी बरी जाल्या। सो प्रेवलंट जे लोक आसात गोंयांत सादारण 2-3 हजार लोकांक डायलिसीस चालू आसा, ताच्या परस जास्तच आसतले, कमी आसचे ना। हातूंतले कमीत कमी 20 ते 30% लोक ट्रान्सप्लांट करपाक फीट आसा, म्हणजे सगळ्यांकूच ट्रान्सप्लांट करूं येना। सपोज 80 वयर कोण आसा किंवा ताका हार्ट डिजीज खूब जाल्लें आसा, मागीर ताका ट्रान्सप्लांट किडनीचो करून उपयोग जावचो ना। पण जेन्ना आमी किडनी पेशंट जे फीट आसात म्हणटा, अशें जर 20% सुद्दां धरले जाल्यार 200 ते 400 लोक अशे आसतले जांकां किडनी ट्रान्सप्लांटाची गरज आसा। आनी गोंयांत एक संस्था आसा म्हणजे सोटो, ताका नवे जिवीत म्हणून नांव दिल्लें आसा, तांचे कडेन लिस्ट आसा, तातूंत ऑलरेडी लिस्टेड सादारण 60 लोक आसात। सो इतल्या लोकांक ट्रान्सप्लांटाची गरज आसा। पण ट्रान्सप्लांट जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना दिवपी जो आसा तो दोनूच प्रकारचो आसता। एक तर हयात आसतना दिवप किंवा मृत मनशान दिवप। हयात आसतना कोण दिवं शकता? स्वताचो रिलेटीव जो प्रेमा भावी तुका दिता, कसले पयशाची आशा जावं आनी कसले ताका तडजोड करून दिना तो, कारण ते सामकें इल्लिगल आसा। सो ताका लागून जेन्ना हयात आसतना आमी किडनी दिता, ती एक किडनी कोणाकूय कोण दिवं शकता। पण गोवा एक धाकटें राज्य, आमचे लोकांक डायबिटीसचें प्रमाण खूबच जास्त आसा आनी ताजेर आमी डिस्कशन करीत जाल्यार खूब वेळ वतलो। आनी लग्नां लेट जातात, भुरगीं कमी असतात, म्हणून लिव्हिंग डोनर आमचे कडेन कमी आसात। ओके। सो ताका लागून कॅडवर डोनर किंवा डिसीज डोनर हे खूब इम्पॉर्टंट। म्हणून मृत जे आसात ते जेन्ना डोनेट करता ताका आमी डिसीज डोनेशन म्हणटा।
पण मृत म्हणजे साधारण घरान मृत्यू जाता किंवा हॉस्पिटलान मृत्यू जाता तसो न्हय. वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन डेथ. ब्रेन डेथ ही एक अशी प्रक्रिया आसा की मनशाचो मेंदू काम करिना आनी परमनंटली काम करिना. चडशे 80-90% कारण ॲक्सिडेंट आसता आनी थोडी कारणां रक्तस्राव म्हणजे हेमरेज जावप किंवा स्ट्रोक येवप हें आसूं शकता. हाजेर निदान करपाक आमकां 4 दोतोरांची गरज आसता. ते 2 वेळा टेस्ट करता, ताचेर एक्स्ट्रा टेस्टूय जातात आनी जेन्ना ते सांगता की हो मनीस ब्रेन डेड आसा, ताका ही इज डेड बाय इंडियन लॉ. ब्रेन डेड इज डेड. आनी देन फॅमिली हॅज 2 चॉयसीस. एक म्हणजे दे कॅन से दॅट आमकां आमच्या मनशाचे अवयव दुसऱ्यांक दान करपाक जाय. तशें केलें जाल्यार 2 किडनी, 2 लंग, 1 लिवर, 1 हार्ट आनी बाकीचे खूब अशे अवयव म्हणजे कमीत कमी 7 मनशांक जीवन दान मेळटलें आनी 60 ते 70 मनशांक अवयव बाकीचे टिश्यूज मेळटले. सो एक लायफ कॅन टच 70 पीपल एंड सेव एटलीस्ट 7. आनी तांणी जर ठरयलें की आमकां हें करपाचें ना जाल्यार ताजो व्यर्थ असो व्हेंटिलेटर चालू दवरून उपयोग ना. ताका आतां नवीन लॉ आसा, फ्युटिलिटी लॉ म्हणून, तो वापरून दे कॅन स्टॉप व्हेंटिलेटर ऑल्सो. हे दोनूय विशय समजून घेवपाची गरज आसा. दोतोर मधुमोहन बाब, ताणें आतां सांगलें किडनीक जवळ जवळ 200 वर्साक 250 पेशंट असे येतात. डायलिसीस करपी हजारांनी लोक आसात, तांची संख्या वाडत आसा. सो किडनी विकार गोंयांत जावपाचें प्रमाण वाडटा. ल्हानच्या गोंयांत असो धर, हाची कारणां कितें? आता तुम्ही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हो, कारण किडनी फेलियर हेची कारणां अनेक आसात. कॉमनेस्ट कारण कितें? ज्या मनशांक डायबिटीस जाला, ज्या मनशांक ब्लड प्रेशरचो दुयेंस आसा, हे मेजर काम. आणि ज्या मनशांक डायबिटीस आसा ताका ब्लड प्रेशर आसता. हे दोनूय कंबायन करून किडनी हळूहळू तेंची दोनूय निकामी जातात. अरे बापरे. होय. किडनीचे इन्फेक्शन जावप, किडनीत स्टोन जावप, किडनी ब्लॉक जावप, ही सुद्धा आणि कारणां असतात. थोड्या लोकांक जन्मताच किडनीचो आजार असता, म्हणजे जन्मताच तांकां एक नेफ्रायटीस पद्दतीचे वेगळे दुयेंस जाता. हळूहळू तेंच्यो किडनी निकामी जातात. मागीर तांकां ब्लड प्रेशरचे दुयेंस किडनीक लागून जाल्लेले आसता. ब्लड प्रेशर जालो म्हणून किडनी फेल जाली ना, किडनीचे दुयेंस जाले म्हणून तांकां ब्लड प्रेशर जालो. सो ह्यो ज्यो कारणां, अनेक कारणां आसा, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनी फेलियर. पूण गोंयांत डायबिटीसाचें प्रमाण ह्यूज आसा. डॉक्टर अमोलान आतां म्हणले प्रमाणे डायबिटीस इतले आसा गोंयांत. आनी डायबिटीसा बरोबर ब्लड प्रेशर दुयेंस येतातूच येता. कारण डायबिटीसाक लागून हार्टाचे दुयेंस जाता, व्हेसलांचे दुयेंस जाता, आनी ताका लागून हे दोनूय कंबायन शत्रू जातात मागीर सगळे ऑर्गन. आनी किडनी ऑर्गन म्हणजे एंड ऑर्गन, ते लास्ट ऑर्गन ते वचून तेंचे निकामी जाता. दोतोर, तातूंत भितर आनी एक खातीर वखदां घेवप हो एक प्रकार आसा किडनी फेलियर. येस. आतां कितें करतात लोक, अशी बरीच वखदां आसतात ती किडनीक हानिकारीक आसतात. लोकांक आतां दुखूंक आयले, दुखले, पेन जालो, लोक भरपूर पेन किलर घेतात. त्याच्या नंतर अननेसेसरी एक्स्ट्रा हाय डोज ऑफ एंटीबायोटीक पडटात. किंवा गुळयो जर बरोबर घेवंक ना, उदक जर त्याच्या बरोबर घेवंक ना, तांकां डिहायड्रेशन जावन हे प्रमाण किडनीचेर इफेक्ट येवन किडनी त्याचेर फेल जावपाचे चान्सेस जास्त जाता. पण अननेसेसरी ओवर द काउंटर जे ड्रग्स विकत जातात, मेळटात, कोणी घेतलो बाबा पेन किलर, दुखले हे गुळी घेतली, आणि कितें तकली दुखली हे गुळी घेतली. अरे गुळी कितली वर्सां घेता? 5 वर्सां घेता, 10 वर्सां घेता, न डॉक्टराक कळटा सुद्धा. सो हॅज बिकम अ बिग प्रॉब्लेम. हे अवॉइड जावंक जाय. हो संदेश वचपाक जाय की अँटीबायोटिक्स आणि पेन किलर गरज नासतना आपण दोतोरांनी दिनाकात. दोतोरांनी दिवप ना. ना, दोतोरांनी जर जरुरी जाय जाल्यार दिवंकच जाय, पूण ते अंडर द कंट्रोल घेवपाक जाय. लोक कितें करता, आपुणूच वचून आपले स्वताचे मेडिसीन किंवा हे पेन किलर घेवपाक फुडें वतात. 2 गोष्टी आसा. जेन्ना आमी पेन म्हणटा न्हय, आमकां पेशंट सफर जाल्लो नाका. पेशंटान दोतोरा कडेन वचून अवश्य पेन किलर मेडिसीन घेवचें, दोतोर दितलो. पण ते पेनाचे बेजीक कारण कितें आसा तेजें निवारण करप गरजेचें आसा. खुबशे लोक तकली उसळटा म्हणून वर्सान वर्सां घेत आसता कसली तरी ब्रुफेन गुळी, कॉम्बिफ्लॅम, हांव नांवां घेता, फार्मासिस्टा कडेन वचून घेवप इज नॉट करेक्ट. आणि आतां आनीक नवीन प्रकार जाला. अनफॉर्च्युनेटली गोंयान अजून जावना, पण हांव लोकांक आगाह करूंक सोदतां की महाराष्ट्रान फेस क्रीम वापरतात. बायलां सुंदर दिसची म्हणून एक प्रकारचो नवो फेस क्रीम आसा. आणि म्हजो एक कलीग आसा, दोतोर तुकाराम जमाले म्हणून, महाराष्ट्रान, मुंबय, ताणें केस रिपोर्ट बरयला की अशा बायलांक मर्क्युरी पॉयझनिंग जाला.
थोडे म्हयने तांकां ते फेस सामके शायनींग दिसतात, सामकी सुंदर दिसता, पण तीच मर्क्युरी जेन्ना आंगान भितर वता ती किडनीक डॅमेज करता. सो अशे तरेतरेचे विकार आसात बरोबर एनवायरमेंटान, आनी ते कशा रितीन आमच्या आंगान येवं शकता ते सांगून नजो. सो मनशान सदांच सावध रावचे डेफिनेटली. बरोबर. दोतोर, डायलिसीस आनी ट्रान्सप्लांट, येस, सो हाजे बद्दलूय आमकां थोडी म्हायती तुमी दिवची. कशें की पेशंट डायलिसीस करपी हजाराचे वयर लोक आसात, सेंटर्स आहात गोंयान, सरकार तांकां अनुदान दितात, पूण ती सेंटर्स कमी पडटात, पेशंटाची संख्या वाडत आसा, आनी तांकां एक ऑप्शन आहा म्हणल्यार ट्रान्सप्लांट. सो हें कशें बाबा हाजी बॅलन्स? करेक्ट. आता किडनी फेलियर लोकांक दोन ऑप्शनच उरता. एक डायलिसीस, विच माय फ्रेंड अमोल्स पॅराडायम ते करतात. फिजिशियन्स, ट्रान्सप्लांट फिजिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट डायलिसीस पळयतात. तर डायलिसीस म्हणजे कितें, तर जी किडनी स्वता आमच्या बॉडीत काम करून रक्त जे शुद्ध करता ते काम कृत्रिमरित्या मशीन करता, कारण किडनी काम करना, ताका डायलिसीस म्हणटात. पण सो डायलिसीस ही तात्पुरती गोष्ट, परमनंट त्या बॉडीत त्याची किडनी ना, ताका प्रत्येक वेळा सेंटराक वचून कामां करची पडटा. आणि इट इज अ ग्रेट एफर्ट बाय द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटान भरपूर सेंटर तयार केल्यात. अंडर DDSSY स्कीम डायलिसीस ऑलमोस्ट फ्री जाता. गव्हर्मेंटातूय प्रायवेटातूय अशी 1000 सेंटरां, बरीच सेंटरां तयार जाल्या. बरोबर. हे जालें डायलिसीस. द किडनी ट्रान्सप्लांट इज द व्हेरी गुड ऑप्शन. कित्या खातीर, तर ती दुसऱ्याची किडनी त्याच्या बॉडीत फिट केली जाता. ती किडनी त्याच्या बॉडी प्रमाणे काम करपाक लागता. आमचे वखदां बिखदां दिवपाक जाय, ते डिटेल आमी वचनात तो सांगपाक तुमकां. कारण किडनी जेन्ना ट्रान्सप्लांट केतकूच जो डायलिसीसचो ताका जो हे गरज जी पडटा ती बऱ्याच प्रमाणात कमी जाता. कधी केन्ना केन्ना अशी जाता की ताका डायलिसीस लागना. जर किडनी बरोबर काम करपाक लागली, ट्रान्सप्लांट जावन किडनी काम करपाक जाय, बरी जर काम करपाक लागली, डायलिसीस लागना. सो हे दोनूय ऑप्शन आर फॉर किडनी ट्रान्सप्लांट पेशंटाक. डायलिसीस म्हणजे मशिनाचेर कृत्रिमरित्या त्याचे रक्त साफ करप. ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर ती ट्रान्सप्लांटेड किडनी त्याच्या स्वतःच्या किडनी सारखे काम करपाक लागता. सो दोतोर, किडनी कितलें सोंपें हें ऑपरेशन ट्रान्सप्लांट? ना, तशी सगळीच ऑपरेशन ऑपरेशन सोपी नसतात. ती प्रत्येक ऑपरेशनाची इंडिकेशन आणि कॉम्प्लिकेशन आणि सायड इफेक्ट्स असतातच. आता हे किडनी ट्रान्सप्लांटाचे ऑपरेशनाच्या बरोबर ऑपरेशनाचे प्रॉब्लेम असतातच, परंतु कुणी ना कुणीतरी ती किडनी दान केलेली असता. त्यामुळे ह्या ऑपरेशनाक एक दुसऱ्या प्रकारचे महत्व असतं. कारण आम्ही नॉर्मल ऑपरेशन करता पेशंटाचेर, त्या पेशंटाच्या ऑर्गनाचेर ऑपरेशन करता. बरोबर. ताका प्रॉब्लेम असतातूच, सक्सेसूय असता. हातूर दुसऱ्या मनशाची किडनी घेता. डॉक्टर अमोलान सांगितल्या प्रमाणे जर हयात असताना कुणी जर दिली किडनी, तो स्वतःची किडनी दिता. इतली मोठी जबाबदारी पडटा त्या ऑपरेशनाची. एक्झॅक्टली. आणि ज्यांनी डिसीज डोनर कॅडावर जी दिल्या किडनी, त्यांनी एक व्हडले कार्य केला त्याच्या लोकांनी सारखे. सो हो एक पार्ट ह्या सर्जरीक मिसळून गेल्लो असता. म्हणून ही जी सर्जरी आसा ताका महत्व एकदम मोठ्या प्रमाणात गेल्लेले असता. बरोबर. ताका लागून सेंटराक इट इज नॉट वन पर्सन्स जॉब. आता आम्ही किडनी ट्रान्सप्लांट करता म्हणजे डॉक्टर मधुमोहन करता अशें न्ही, किंवा डॉक्टर अमोल करता अशें न्ही. इट इज अ ह्यूज टीम. खूप लोक त्यांचे प्रयत्न असतात थंय. बरोबर. त्यांना ही एक ऑपरेशन सक्सेसफुल जाता. ती तयारी कितें करतात तुमी? तुमकां लिस्ट आसतलें. किडनी ट्रान्सप्लांट जेन्ना जावपाच्या स्टेजीचेर पावतकूच आता लाईव्ह ट्रान्सप्लांट म्हणजे जो हयात असताना तो दिता, त्याची एक मेथड वेगळी असता. आणि हे जे डिसीज डोनर कॅडावर असता त्यांचो मेथड वेगळी असता. त्याच्या पयलीं खूप टेस्टी असतात की तो बाबा मनीस फिट आसा काय ना. जो मनीस दिता हयात असताना त्या मनशाची किडनी काढून त्या मनशाक कितें त्रास जावंक जायना आयुष्यात फुडच्या. सो ह्यो ज्यो टेस्टी असतात त्यो दोनूय तयार केल्लेल्यो असतात. म्हणजे डोनर जो दिणारो आणि जो घेणारो रिसिपियंट, हेंकां दोगांच्यो अश्यो भयंकर खूप टेस्टी करून जेन्ना आमकां कळटा की ओके हे आर फिट, मग हांगा स्वप्ना मागीर ती किडनी मॅच जावपाक जाय, ब्लड ग्रुप मॅच जावपाक जाय. मागीर त्याचे फुडले इन्फेक्शनच्यो ज्यो रिजेक्शन म्हणटात, म्हणजे किडनी बॉडी घातल्या नंतर ती तिनी एक्सेप्ट करपाक जाय, त्याच्यो टेस्टी. हे सगळें जातकूच मागीर तो एक प्रकारच्या ऑपरेशन टेबलाच्या पर्यंत पोचतात. मागीर दुसरी टेस्टी सुरू जाता की बाबा तो आता फिट आसा की ना, ऑपरेशना हार्टाचे ताका दुयेंस आसा की ना. हे जातकूच ऑपरेशन जातकूच मागीर फुडली टेस्टी सुरू जातात की बाबा तिने रिजेक्शन जावंक जायना,
ताका इन्फेक्शन जावपाक जायना आनी आयुश्यभर ताका मॉनिटर करीत रावपाक जाय. ते सोंपपाक जायना. जेका किडनी मेळटा तेणी अशें न्ही की आज किडनी मेळ्ळे म्हणजे काम सोंपलें समाप्त ना. ताका आयुश्यभर तेणी हे जे ट्रान्सप्लांट किडनी ट्रान्सप्लांटाचे जे ऑपरेशनच्या पयलीं नंतर तेन्ना अश्यो खूब डॉक्टर इन्वॉल्व जाल्ले. आनी ह्या सगळ्या ऑपरेशनाक कितलो वेळ लागता? आता ऑपरेशनाक तुम्ही जर घेतले जाल्यार कमीत कमी 3.5 ते 4 वरां ऑपरेशन एका किडनी ट्रान्सप्लांटाचे जाता. ओके. पूण जेन्ना डिसीज डोनर म्हणटा तेन्ना त्याचे ऑर्गन काडपाची प्रक्रियाकच टायम लागलेलो आसता. कारण तो मृत जाल्लो आसता, ब्रेन डेथ जाल्लो आसता. तेन्ना त्याचे बाकीचे ऑर्गन काडले गेले आसता. तो टायम असो एड जाता. सो हे सगळे जर पळयले जाल्यार एक ट्रान्सप्लांटाक अरावंड 4.5-5 वरां वता. अच्छा अच्छा अच्छा. डॉक्टर अमोल, आतां आमी किडनी ट्रान्सप्लांटाचेच उलयतात. आतां आमी उलयले की इतले लोक गोंयान मरपाचें प्रमाण खूब आसा. आमकां तर दिसता दिसाक 1-2 एक्सिडेंटल डेथ गोंयान आसात. आतां एक तर मेले उपरांत अवयवदान आनीक जितो आसतना अवयवदान. तर जेन्ना लागींचो पेशंट जेन्ना सामको डेथ बेडाचेर आसता, ताजे लागींचे लोक, ताजी बायल, ताजी भुरगीं ही ऑर्गन डोनेशन करपाक मुखार येतात. तांचे भितर अवेरनेस आसा? ना, अजून गोंयान अवेरनस आमी भरपूर केला. मोहन फावंडेशन म्हूण, इंडियन मेडिकल असोसिएशन म्हूण, किंवा गोंयचे आतां सोटो जे आसा नवे जिवीत, हे सगळे कार्यरत आसा की गोंयच्या लास्ट मनशा पर्यंत ऑर्गन डोनेशनाच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन पावचे. आनी ते पावल्ले सुद्दां आसा. पण लोकांक अजुनूय एक झिजकशी आसा, दिवपाक लोक अजून फुडें सरनात. वी हॅव सीन हरशीं पळोवंक गेल्यार स्पेनाचे जर आंकडे पळयले आनी तांची स्टडी पळयली जाल्यार दर एक वेंटिलेटर जो आसा तातूंत वर्सांतल्यान 12 तरी डोनेशन जावपाक जाय. अशें पळयलें गेलें जाल्यार आतां आमच्या मेडिकल कॉलेजीन सादारण 30 वेंटिलेटर आसा. म्हज्या मणिपाल हॉस्पिटलान सादारण 10 वेंटिलेटर आसा. सो खूब डोनेशन जावपाक जाय. बरोबर. अदर वे टू लूक म्हणजे डेली एक तुमी म्हटलें ते आरटीओचो डेटा आसा की वर्साक 350 लोक एक्सिडेंट जाता. तातूंतले अर्दे तरी ब्रेन डेड असतात. तातूंतले अर्दे सुद्दां जर फुडें आयले फॅमिलीज जाल्यार अरावंड 70 to 80 तरी डोनेशन जावपाक जाय. आनी दॅट मिन्स अरावंड 150 किडनी. गोंयान वेटिंग लिस्ट आसपाक जायना. पण तशें जायना. गोंयकार अजून आमी मातशे टायट फिस्टेड आसा. अजुनूय आमचे हे एक्सेप्टन्स थंय पावूंक ना. पळोवंक गेले जाल्यार आतां 8 सुमार ऑर्गन डोनेशन जाले. तेतूंतले 6 तरी पेशंट बिगर गोमांतकी आसा. आणि हे 8 16 किडनी ज्यो आयल्या तितले सगळे गोंयकारांकच मेळ्ळे. गोंयकार पण म्हणटात ते आपल्याला लोकांनी अजून तितले उदार मन दाखोवना. म्हजी लोकां कडेन खरेंच एक विनम्र अशी विनंती आसा की लोकांनी हो विशय सामको समजून घेवचो. जेन्ना मनीस ब्रेन डेड जाला म्हणून दोतोरान सांगलें ताका कांयच ऑप्शन ना. ही इज डेड. देवान आमकां 5 ऑर्गन दिल्या, ब्रेन, लंग, लिवर, हार्ट एंड किडनी. हातूंतले लंग, लिवर, हार्ट, किडनीक आमकां आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट आसा. इवन ऑर्गन ट्रान्सप्लांट आसा. पण ब्रेन कॅनॉट बी रिप्लेस्ड. जेन्ना ब्रेन डेड जालो म्हणजे मॅन इज डेड, मॅन ऑर वुमन. आणि ही हॅज टू मिन्स फॅमिली हॅज टू एक्सेप्ट की ही इज ब्रेन डेड. आणि आतां हीज जस्ट हार्ट इज पंपिंग बिकॉज डॉक्टर्स आर गिविंग मेडिसिन्स. श्वास चलता कारण मशिनांतल्यान ऑक्सिजन चालू आसा. सो ताणें एक्सेप्ट करून ते जर ऑर्गन त्या वेळार डोनेट करपाची थारायलें जाल्यार सर म्हणटा तशें एक व्हडली टीम आनी व्हडलो एफर्ट लागता. कितलेशेच लोक कार्यरत जाता आनी तेन्ना इतली सगळी यंत्रणा तयार आसा. गोंयांत 3 हॉस्पिटलां डोनेशन आनी ट्रान्सप्लांट हे सगळें करूंक शकता. इनफॅक्ट डोनेशन ज्या हॉस्पिटलांनी ट्रान्सप्लांट जायना थंय सुद्दां जावंक शकता अशी गव्हर्मेंटान तरतूद केल्ली आसा. नॉन ट्रान्सप्लांट ऑर्गन रिट्रिवल सेंटर. सो तशें सुद्दां जावंक शकता. पण लोकांनी हो विशय समजून घेवन फुडें येवपाक गरजेचें आसा. दोतोर, किडनीज आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली निडेड ऑर्गन्स. तर हातूंत भितर पयली गजाल म्हळ्यार कशें मेळोवप हाजे खातीर अशी कितें स्ट्रॅटेजी आसा गव्हर्मेंटा कडेन किंवा प्रायवेट ऑर्गनायझेशन? ना, आता तुम्ही म्हटलें न्ही किडनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गन. कारण हो ऑर्गन असो आसा की साफ सफाई करता तो बॉडीची. बरोबर. आणि जो साफ सफाईचे करपाचे प्रयत्न करता तोच ऑर्गन बिचारा निकामी फास्ट जाता. तो जर निकामी जालो जर त्याचेर जर अवलंबून बाकीचे ऑर्गन आसात ते निकामी जातात. म्हणजे ज्या मनशाक किडनी फेलियर जाल्यार ताका हार्ट फेलियर जातलो. जेका किडनी फेलियर जाल्यार त्याचे ओवर अ पिरियड ऑफ टायम लंग वता कारण उदक भरता त्यांचे. सो किडनी हो सच अ इम्पॉर्टंट ऑर्गन. बरोबर. आता किडनी फेल झाल्यानंतर ट्रीटमेंट डायलिसिस वीच गव्हर्मेंट
म्हज्या हिसपान तर एक्सलंट वर्क करता हय डायलिसीस, कारण इतले सेंटर डायलिसीस सेटअप झाले चालेल. आणि ते अंडर DDSSY स्कीम ते बऱ्याच प्रमाणेन त्याचे डायलिसीस बऱ्याच लोकांक मेळटा. हय. म्हणजे बरे म्हणजे तरी हिसपान गोंयांत सगळ्यांकच डायलिसीसचो हे मेळटा, ट्रिटमेंट मेळटा. डायलिसीसचे परिस्थितीन पावप मनीस म्हळ्यार मरणाच्या दारान पावप ना अशें म्हण नाकात. डायलिसीस कारण कितें आसता की जर डायलिसीस प्रॉपरली केली गेली हय आणि त्याचे जेवण खाण बरोबर आसा हय. तो मनीस नॉर्मल लायफ जीव शकता, आपले कामय करू शकता. हां, परंतु ताका इन्फेक्शन जालें, ताका मागीर न्यूट्रिशनली डेफिशियंट जाला, म्हणजे न्यूट्रिशन ना ताका बरें जाल्यारच ते प्रॉब्लेम मातशे जास्त जातात. आता तुम्ही म्हटले दुसरं कारण, आता अदर गव्हर्मेंट किंवा अदर प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन ट्रान्सप्लांटासाठी कितें करतात. आता ट्रान्सप्लांट हो प्रॉब्लेम हातूर 2 लोक इन्वॉल्व जाल्ले आसता. एक जेका प्रॉब्लेम जाला बरोबर आणि ज्यांनी किडनी दिवपाक जाय सारकें. हां, तेन्ना जो किडनी देणारो आसा हयात असताना किंवा त्याच्या नातेवाईक हातून भितर एक हयात आसतना किडनी दिवप येस म्हळ्यार कितें न्ही, हयात असताना किडनी दिवप म्हणजे ताका लायव्ह किडनी ट्रान्सप्लांट प्रोग्राम म्हणटात. हय म्हणजे आता नियर रिलेटिव्ह एक शब्द कॉइन जाल्लो आसता. नियर रिलेटिव्ह आसात आमचे ग्रँडफादर, ग्रँडमदर, फादर, मदर, सन, डॉटर, वायफ, हजबंड, करेक्ट हेच लोक दिवू शकता. बरोबर. कायदो केला ताका थोवा एक्ट म्हणटात, ट्रान्सप्लांट एक्टाचो एक कायदो आसा, कारण बाबा कोण त्या मनशांक कुणी किडनी दिवप बरोबर ती तिने स्वेच्छान दिवप. डॉक्टर अमोलान सांगले स्वच्छ, थंय पैशांची देवण घेवण नसता, स्वता तो आपल्या नातेवाईकाक पळोवन ताका सफरींग जाता म्हणून तो दिता. पूण तो दिता म्हणजे आमी घेवं शकता अशें ना. तो जो दिणारो आसा ते जेन्ना त्याची किडनी काडली आणि त्यांनी घेतली की ताका आजार जावंक जायना, ताका त्याचो हानिकारक जावंक जायना, बरोबर तरच तो लायव्ह रिलेटेड किडनी ट्रान्सप्लांट प्रोग्रामात फिट जाता. आता किडनी कित्या खातीर दिवं शकता, कारण 2 किडनी आसता आणि एका किडनी दितकूच एका किडनीचेर मनीस आपलें आयुष्य जगू शकता. जर त्या मनशाक फुडें डायबिटीसाचो धोको आसपाक जायना, प्रेशर जावंक जायना, त्यांनी बरोबर टॅबलेटी घेवपाक जाय. ज्या मनशाक हे डायबिटीज ब्लड प्रेशर आसा त्याची किडनी काढू शकना आमी. सो तो येस I'll just interrupt because diabetes is complete contraindication. Diabetes जर आसा जाल्यार you cannot donate. प्रेशर जर आसा आणि एका वक्ताचेर जर कंट्रोल जाता जाल्यार वी स्टील अलाव. ओके सपोज त्या मनशाक ऑलरेडी हार्ट डिजीज आसा किंवा ट्रान्समिटेबल डिजीज आसा, एक्टिव्ह म्हणजे TB आसा चालू किंवा कॅन्सर जाल्लो आसा, असले कितें दुयेंसां आसा जाल्यार डोनेशन शक्य ना. सो लिव्हिंग डोनेशनाक थोडे क्रायटेरिया आसतात आणि ते जेन्ना फिट जातात तेन्नाच आमी एक्सेप्ट करता. कारण ताजेर इम्पॉर्टंट आसा की ही हॅज टू फॉलो द सर्जन जो आसा तो पेशंट फिट असल्या शिवाय ताजी किडनी घेवपाक पळोवचोच ना. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. कॅडवर डोनेशनानूय तशेंच आसात. कॅडवर जो पळय मृत जाला तेका जर सपोज कसलें दुयेंस आसा जे हाका येवंक शकता, कॅन्सरा पासून तो मृत जाला किंवा ताका एक्टिव्ह HIV आसा, हेपेटायटीस B आसा जाल्यारूय आमी घेना. एकदां हेपेटायटीस B आसलेलो डोनर हेपेटायटीस B आसलेल्या रिसिपियंटाक किडनी दिता, ते शक्य आसा. पण अशें खूब एक ताका आशिल्ल्या मनशाची किडनी काडपाक परमिशन जाय पडटाच ना. सो ब्रेन डेड मनशाची जी आमी ऑर्गन्स घेवपाची प्रक्रिया आसा न्ही, सी ऑर्गन डोनेशन इज कंप्लिटली रेग्युलेटेड बाय गव्हर्मेंट. नोबडी कॅन मेक अ युनिलॅटरल डिसिजन. फर्स्ट म्हणजे जे हॉस्पिटलान ट्रान्सप्लांट जाता ताका एक लायसन्स लागता आणि लायसन्स इज गिवन बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच इज हेल्थ गव्हर्मेंट ऑफ गोवाज हेल्थ सेक्रेटरी चेअर्ड एक कमिटी. प्रत्येक लिव्हिंग डोनेशनाक एक ऑथरायझेशन कमिटीचे परमिशन लागता. सो दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सरान सांगले तशें नियर रिलेटिव्ह आसा जाल्यार इजी. इवन जर नियर रिलेटिव्ह ना आनी फ्रेंड जर आसा जाल्यार दिवं शकता, पण ताका खूब सब क्लॉजीस आसा, ते सॅटिस्फाय जाल्यारूच दिवं शकता. ब्रेन डेड मनशाचे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट करपाक त्या हॉस्पिटलाक रिट्रिवल म्हणून एक सेंटराचे परमिशन लागता आणि कोणाक आमी घालतले ताजे एक वेट लिस्ट तयार जाल्लें ऑलरेडी आसता विच इज गव्हर्मेंट रेग्युलेटेड. म्हणजे सोटो जी बॉडी आसा तातूंत एक A ग्रुप, B ग्रुप, O ग्रुप, AB ग्रुप हाज्या सिनियरिटीन लायल्लें आसता. इट मुव्स अकॉर्डिंग टू केन्ना तुका दुयेंस पयलीं जालें, तुजी गरज जास्त कितें आसा. म्हणजे तुका जर हातीक फिस्टुला फेल जाला किंवा अजून कसले PRA म्हणून एंटीबॉडी जास्त आसा जाल्यार तुका आनी एक्स्ट्रा पॉयंट्स पडटात आनी त्या प्रमाणे सिनियरिटी लिस्ट वता. आणि जो मृत जाला ताजो एज आणि रेसिपियंटाचो एज होय मॅच केलो गेलो वता. आणि जेन्ना ऑर्गन्स डोनेट जातात
ज्या हॉस्पिटलान डोनेट जाता त्या हॉस्पिटलांच्या रिसिपियंटांक एक एडीड एडवांटेज आसता की एक किडनी थंय उरतली आणि दुसरी किडनी वील गो टू द स्टेट लिस्ट. सो अशा प्रमाणे हे सगळे ब्रेन डेड जाता की ताचे खंयचे खंयचे अवयव वापरूं येता. ब्रेन डेड जाल्ल्याचो ब्रेन सोडून सगळे अवयव दान करूं येता. बट मोस्ट कॉमनली डोनेटेड ऑर्गन्स आर किडनी, तुम्ही म्हटलें तशें, लिव्हर, लंग्स, हार्ट अँड टिश्यूज. हातून कशें आसा, जेन्ना आमी हार्ट म्हणटा इट हॅज टू बी ट्रान्सप्लांटेड इन 3 to 4 hours. Liver has to be transplanted in 6 to 9 hours. Kidneys can go up to 12 to 24 hours maximum. So kidneys locally आमी गोंयान यूज जातात. आणि मनीस जितो आसतना तो खंयचे खंयचे ऑर्गन दिवंक शकता. जितो आसतना ऑर्गन अख्खो फक्त किडनी दिवंक शकता. लिव्हराचो एक भाग दितात आमी, लंग्साचोय एकदा एक भाग घेता, पण ही ऑपरेशनां खूप कठीण आसता. लिव्हराचो एक हांवें तें वाचलो, लिव्हराचो एक भाग दिलो जाल्यार लिव्हर आशिल्लो तशें परत लिव्हराक एक रिजेनरेटीव कॅपॅसिटी आसा, पण लिव्हर जो शुल्लक उरता मनशाच्या आंगान तेजी एक पर ग्रॅम पर किलो एक कॅल्क्युलेशन आसता, ते रिस्पेक्ट करूनच तो घेवंक शकता आमी. सो हे सगळे जे टीम आसा ते पयलींच सगळे ताचे जेन्ना मनीस अशे तरेचे अवयवदान करता ताका आपल्या आयुश्यान भितर तो कितलो सहज रिकवर कितले बेगीन जाता. सो सरान आमकां सगळे गोश्ट सांगली की जेन्ना आमकां खात्री आसा की ताका कांय जावचें ना तेन्नाच आमी घेतले. इनफॅक्ट तुमकां सांगपाचें, नॉर्वेन एक स्टडी केल्या आनी ताणें पळयलां की ऑर्गन डोनेशनाक फॅमिली फुडें आयली, जाणेन दिले आनी ज्यांचे घेवंक ना तेंचे लायफ फुडें कशें गेलें. ज्या लोकांनी दिल्ल्यो किडनी जावं आपले ऑर्गन तांचे सर्वायवल इज बेटर देन दोज हू हॅड नॉट गिवन, म्हणजे वर नॉट एक्सेप्टेड. सिंपल कारण की तेणें ऑर्गन दिलो म्हणून तो चड जगलो ना, पण मेडिकली ताका सिलेक्ट केल्लो गेल्लो की तो सारको फिट आसा म्हणून हीज लायफ वॉज लॉंगर. आणि ऑफकोर्स तेजेर एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जाता. ही फिल्स की आपणे कोणाची तरी हेल्प केली, तो आपली स्वताची काळजी जास्त घेता. जेन्ना ऑर्गन डोनेशन करतात तांकां आमी सक्त ताकीद दिता की स्मोकिंग सोरो सामको बंद, मेडिसीन रेग्युलर घेवपाक जाय, कसलें एन्युअल हेल्थ चेकअप कर. तांकां डोनेशनाक लागून वखदां काय घेवची पडना, पण फ्रिक्वेंट एक 6 म्हयन्यान वर्सान तांचे आमी एक हेल्थ चॅक करीत वता. दोतोर मधुमोहन प्रभुदेसाय बाब, कार्यावळीच्या निमाणे कडेन म्हाका तुमी एक गोंयकारांक आवाहन केल्लें जाय की लोकांनी हें सगळें एक पवित्र कार्य अशें म्हणटात. म्हणजे खंयचे आतां महाकुंभाक वचून लोक डुबके मारून सगळी पापां वचची पडटात. खरे तरेचे अशे तरेचे ऑर्गन दिवप हें आजिडलें आनी पुण्याचें काम ना. आता तुम्ही म्हटले ते एकदम करेक्ट शब्द, पुण्याचे काम ना ते सामकें. सो अवयदान हो सगळ्यात श्रेष्ठ दान. अवयदान असो दान आसा की दुसऱ्याक जीवन दिता तो जीवन दान. ते अवयदान जो करणारो मनीस आसा तो, आणि तो अवयदान करणारो मनीस खरो श्रेष्ठ. हयात असताना तो श्रेष्ठ, हयात नसताना त्याची फॅमिली मेंबर श्रेष्ठ. बरोबर. म्हणून हे जे लोक असतात ते इतले अशा पद्धतीन फुडें आयलेले असतात की त्यांच्याकडसून जर आम्ही शिकले इतलेच की बाबा आतापर्यंत ज्या ज्या लोकांनी अवयदान केले, गोंयांतच म्हणा, गोंयाच्या भायर म्हणा, ह्या जगात म्हणा, त्यांच्याकडून सगळ्यांनी प्रेरणा घेवपाक जाय की ही प्रेरणा त्यांच्या आत्मसात जर केली त्यांनी आणि तांकां कळ्ळें हे जे दान आसा इतले श्रेष्ठ दान आसा ते की दुसऱ्याचे जीवन तुम्ही सुधारतात. बरोबर. त्याच्यापेक्षा आणि वयर कांयच ना. सो दान जर करपाक जाय कोणी जाल्यार आपली पद्दतीन अवयदान करा. सामकें. थँक्यू दोतोर. आमचे कडेन आज 2 म्हत्वाचे किडनी स्पेशलिस्ट आशिल्ले, डॉक्टर अमोल महालदार आनी डॉक्टर मधुमोहन प्रभुदेसाय. सामकें परत एकदां हांव सांगता, एक मनीस 8 जाणांची जीण वाचोवंक शकता आनी 50 जाणांक खोशी करूंक शकता. म्हाका दिसता ही पळय जें कितें अवयव दान जाका आमी म्हणटात, जें सगळ्यान व्हडलें पुण्य मनशाक मेळूंक शकता, तें अवयव दान ह्या कार्यावळींतल्यान म्हाका दिसता मुखार आयलां. आनी हो एक बरो संदेश घेवन आमची ही कार्यावळ सोंपया. ब्रेड डेथ किंवा डेथ जो पळय जाला, जाचे मेंदू निकामी जाला, तो मृत जेन्ना जाहीर जाता, ताजे कुटुंबियांनी मुखार येवपाक जाय. ताका जितले म्हूण ताजे अवयव दान करप शक्य आसा तितले करात. कारण आपलो लागींचो मनीस जेन्ना अडचणीन आसता, हेल्थ प्रॉब्लेम आसता, तेन्ना कोणी अवयव दिवंक शकतात. पूण जागच्या ब्रेन डेड जाला त्या फॅमिलींतल्या मनशांनी मुखार येवन अशे तरेच्यान गोंयांत ही सगळ्या हॉस्पिटलांनी सोय आसा. ट्रान्सप्लांट गोंयांत जाता. ताका लागून म्हाका दिसता ही एक गोंय हें एक बरें राज्य, सुशिक्षीत राज्य म्हणटात, पूण तें आनीक इल्लें चड सुशिक्षीत, चड जाका आमी मनीसपणाक पाळो दिवपी अशें राज्य
ही जर प्रतिमा मुखार वतले म्हाका दिसता अवयव दान ही क्रिया आमी मुखार व्हरया. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.